सीएम आता जीएमसीन पावला. तुम्ही पळोवपाक शकता तो विज्युअल. तुम्ही रातची स्टॅम्पेड जाली लयराई जात्रेची स्टॅम्पेड जाली. आता बरें इनपूट येता 6 जाण डेड म्हणून थोडे सिरियस आहा म्हणून. आमी आतां जीएमसी ना पयलीं तुमकां कवरेज आमी बिचोलेच्यान दाखयली. थंय पयलीं सीएमान विजीट करून मागीर म्हापसाच्यान ते आतां जीएमसीन येयल्या. ती गजाल पयले इन्सिडंट सद्या पर्यंत आमकां इन्फॉर्मेशन येता तो हें अशें की जे होमखणांतल्यान वयता ते टायम आसलो 4 सुमार आनी थंय तळी जी आहा तळये कडल्यान होमखणा कडेन ही जी एरिया आहा त्या जाग्याचेर ही धक्काबुक्की जाली, चेंगराचेंगरी जाली म्हणून कळटा. पयलीं स्टार्टींग इनपूट येताले की कितें तरी इन्सिडंट जालो आनी ते बोवळा भितर ही चेंगराचेंगरी जाली म्हणून. पण मागीर इन्फॉर्मेशन अशें येयलां की फाटले जे लायनीन 2 आसले त्यो लायनी अचानक पयलीं 2 लायनी आसल्यो मागीर त्यो लायनी वाडल्यो मागीर फाटल्यान दुखलप जालें आनी तितूंतल्यान ही चेंगराचेंगरी जाली तितूंतल्यान आनी तितूंतल्यान आतां पर्यंत इनपूट येयला ते 6 डेड म्हणून 2 कितें बिचोले हॉस्पिटलान हाडलेले डायरेक्ट आनी थोडे म्हापसा पावन ब्रॉड डेड जाले. तितून एक अशी इनपूट म्हळ्यार 17 वर्साचो एक भुरगो आहा, एक जाणटी अशी बायल जाणटी म्हणजे एक 50 वर्साचो बायल मनीसू आहा. तशें 6 जाणांची इनपूट येता आनी एक 5-6 जाण सिरियसली इंजर्ड जाल्या म्हणून कळटा. तांकां आतां जीएमसीन शिफ्ट केल्या. तशेंच 30-40 मायज लोक थंय आशिल्ले आनी धोंड थंय आशिल्ले ते इंजर्ड जाल्या म्हणून कळटा. इतली पर्यंत इनपूट सद्या हा ऑफिशियल स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्या कडल्यान वा कोणाक कडल्यान डायरेक्ट येयल्लो ना. धोंडा कडल्यान ज्यो स्टोरीज नरेट 2 ज्यो स्टोरी थंयचे आय विटनेस आसले सांगता तितलेच इनपूट म्हणजे तितलेच गजाली आमकां कळपाक पावले. मेन जेन्ना शिरगांवच्या स्पॉटा वयल्यान जेन्ना जाग्याचे विज्युअल येतले आनी थंयच्यान इनपूट येतले तेन्ना आमकां एक्चुअल सिच्युएशन मातशी अंडरस्टँड जावपाक कळटली, अंडरस्टँड जावपाक शक्य जातलें की एक्झॅक्टली कितें जालां आसतलें तें. पूण आतां सद्या मुख्यमंत्री जीएमसी ना ते हांकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी प्रयत्न करतले की ते आमकां ऑफिशियल कितें स्टेटमेंट दिता जाल्यार. आमी जीएमसींतल्यान लायव्ह आहा, तुमी पळोवपाक शकता हांगसरले विज्युअल. आत्तां सुद्दां हांगसर आमी आतां 7:30 7:20 सुद्दां म्हटल्यार 2 पेशंट म्हणजे 2 धोंड म्हणजे एक दादलो आनी एक जाणटी बायल मनीस आत्तां हांगासर जीएमसीन शिफ्ट केल्या. तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलांतल्यान हांगासर मातशी सिरियस जाल्ल्यान शिफ्ट केल्या. आसतलें तेजे विज्युअल आमी तुमकां दाखयल्ले. हे जे दोन जे हांगासर एडमीट जाले जीएमसीन हाडल्या तेंच्या वांगडा आयिल्ले भुरगे 2 म्हणजे कपड्या वयल्यान तुमी हें करूं शकता. ते राती जात्रेक आसले 2 म्हणून ते तशेंच स्पॉटा वयल्यान हांगासर पावल्या. उलयताले घे बेश्टे तुम्ही स्पॉटार एक मिनट आमकां एक आय विटनेस मेळ्ळा जो स्पॉटार आसलो आनी तो पेशंटा वांगडा जस्ट आमकां कितें जालें तितलेंच सांगा. बघ तुमचें नांव कशें? माझे नाव शुभम. तुमी खंयचे?
हांव लाटंबरसून बिचोली. ओके, तुम्ही जे इन्सिडेंट घडलो तेन्ना स्पॉटार असले? हय, स्पॉटार आसलो. खंयसो घडलो शिरगांवचे, म्हणजे तळये कडल्यान? तळी जाली पळय, तळये कडल्यान फुडें एक हे आहा, बँक आहा, ते एक्झॅक्ट बँके कडेन सकयल देवती आहा पळय, हय. ते देवतीचेच तो इन्सिडंट जालो. म्हणजे ते ओमकणा कडेन वयता ती वाटटी. कितें एक्झॅक्टली कितें जालें? एक्झॅक्ट कितें जालें ते पुलीस आसले पळय, फुडल्यान ते ओमकारा कडेन वचपाक दोणांची एकूच लायन आसली. ओके, आनी तेच्या फाटल्यान 5-6 लायनी अश्यो आसल्यो. ओके. आनी तेंच्यांनी ती देवतेकूच तेंच्यांनी तो रोप घातलो, तो दोणांच्या पांयांक अडकावलो. हां. कळ्ळें? तेका लागून ते दोन पडले सकयल, थोडे पडले आनी थोडे फाटल्यान फोर्स येयलो पळय, फाटल्यान फोर्स येयलो आनी ती एकदम सारकी हे जाली, धोणी जाली थंय. आनी ते सगळे एक आनी आमी काडपाचो ट्राय केली. पुलीस सायडीक आसले, आमचे दोन आसले थोडे, तांकां काडपाची ट्राय केली. पुलीस आसले ते भितून कितें इंटरफियर जायनासले, येवकूच ना. आपयले तरी येनासले. आनी मागीर कितें तरी आनी मागीर 20 अर्द्या वरान अशें 20 मिनटां अर्द्या वरान अशें मागीर तेंच्यांनी क्लियर केले. ओके, क्लियर केले, सगळे क्लियर जाले. मागीर तेच्या उपरांत ते एम्बुलन्सी बी कितें येताल्यो तेन्ना ते पुलीस जे दोन इंजर्ड बी आसले पळय, कितें सिरियस इंजरी बी आसली पळय, तांकां ते उखलून सुद्दां व्हरनासले अशें. म्हणजे हांवें स्वता पळयलां तें तुमकां सांगता आतां. आनी आमी तांकां थोड्यांक एम्बुलन्सीन घातले, थोडे व्हरोन घातले. सारकें आमी हे जाले, जाम जाले. पुलिसांनी कांयच सपोर्ट करना. आनी पुलीस पळयता थंय रावन. आमी तांकां सांगलें बाबा मातशें हात घाला म्हणून, आमी जाम जाले, घालूंक जायना आमच्या कडेन म्हणून. तरी आसतना पुलीस पळयता. आनी कितें सांगता. पण इन्सिडेंट जालो तो रोप घातलो म्हणून जालो असं म्हणटा. मागीर कोण पयलीं कोण तरी पडले म्हणून मागीर फाटले वयल्यान गेले. पडले आनी मागीर ते सारके एकदम हेच जाले, पडोन उरले. आनी मागीर फाटल्यान फोर्स लागलो. त्या उपरांत एक्चुअली तो फोर्स पडोंक ना, हे बरी गजाल जाली. पडलो जाल्यार रिजल्ट कितें. कितले जाणांक कितले इंजर्ड जाला अशें दिसता तुका? तुवें पळयलां तेजे वयल्यान जाला आसतले इंजर्ड अशे एटलिस्ट 25 तरी अशें, म्हणजे इंजुरी बी मायनस इंजुरी अशें इंक्लूड 25 to 30 अशें जाले. मेजर इंजरी कोणाक पळयल्ले तुमी अशें? मेजर इंजरी आसले पण पळयल्ले, पण आतां हांव पूण आसले मेजर इंजरी सुद्दां. आतां कितले लोक आसतले थंय थंय इंजरी आसली. ना लोक इतले खूब लोक आसले, पण चलपाक मेळनासले. चलपाक मेळनासले न्हू. एकदां ते क्लियर जाल्ले, पण लोक थोडे लोक आसले ते तांकां हेल्प करताले, थोडे लोक आसले ते. ओके, आनी थोडे लोक पळयताले ते ओके सोड. पण ते पुलीस आसले पळय, ते पुलीस हांवें तरी म्हाका तरी दिसोंक ना ते पुलीस खंयच्या दोणाक अशें व्हरोन एम्बुलन्सीन घालता भितर. आमकां आतां पर्यंत कळटा की 6 जाण एक्सपायर जाले इन्सिडेंटान. तुमी थंय कोणाक पळयल्ले बी त्या सिच्युएशनाचेर? सिच्युएशनार पयले अनकॉन्शियस आसलेले आमी पळयले. ओके, मागीर कांय उलय बी नासले ते? उलय नासले, तेंचे उदीक बी मारताले आमी मारून आसले इंजरी. मातशें कितले सुमार सुरू जालो? कितल्यांक आमकां एक्झॅक्ट तसो टायम ना, म्हटल्यार 3-3:30 अशें हे टायमार आसतले. 3-3:30 दरम्यान स्टॅम्पेड जावचे पयलीं पुलीस थंयसर आशिल्ले पयलीं? पुलीस आसले तशे आसले पुलीस, पूण तेन्ना जो इन्सिडंट जाल्लो पळय त्या टायमार ते अशें म्हणजे फाटले ओडले. कितें हे करपाक वचोंक ना. मागीर तेंच्यांनी घेतलो आफ्टर 25 to 30 minutes तेंच्यांनी एक्शन घेतली आनी क्लियर केले ते. ओके, थँक्यू. हे आय विटनेसाचे वर्जन असले. जो GMC ना तेंचं एडमीट आहा, तेंच्या वांगडचो 2 तेज्या बरोबर तेजें म्हणणें की रोप घातलेलो एक, म्हणजे जी लायन आसली पयलीं एक लायन आसली, फाटल्यान 4-5 लायन तयार जाल्ल्यो आनी रोप घातलेलो. ते रोपाक घुसपडून कांय दोन पयलीं पडले आनी फाटल्यान जे दोन लोट येतालो तो तेंचेर पावलो. ते पडोना, पण थंय ती चेंगराचेरी जाली अशें तेजें वर्जन अशें म्हणटा की पुलीस थंय खुबशे आसले, पण ते उबे रावन पळयताले, हेल्प करपाक येवना. पण खरें खोटें हे थंय म्हणजे आय विटनेस म्हणटा तो फुड्यान आसलो म्हणटा आनी तेणी ते पळयलां म्हणटा. सो सद्या तरी इतले इनपूट येता. आमी आनी कोणी मेळटाले पळय उलोवपाक, जो इन्सिडंट सांगपाक शकता? तुमी आसले थंय दादा तेन्ना? म्हाका जस्ट सांगूंक शकता कितें जालें तें? हांव तुका विचारता. आनी एक आय विटनेस आमकां मेळ्ळा जो पेशंटा बरोबर जो GMCन आहा. तुमचें नांव कशें? अश्विन केरकर. आनी खंयचे तुमी? ठाण्याचे वाळपय. ठाणे. तो इन्सिडंट जाला पळय शिरगांव, तेन्ना तुमी फुड्यान आसले? कितें जालें एक्झॅक्टली सांगूंक शकता? नरेट करपाक शकता? सांगूंक शकता की फाटसून लोकांनी आयले आनी एक 20 जाण सुमार आनी
फास्ट येयले आनी तांकां धक्को दिलो मागीर सो तेजो हेजो भाव आसलो पळय तेज्या पोना पडलो तो हरशी मेडिकल स्टुडंट तो आनी एकटो अनकॉन्शियस जाल्लो ताका तो वयल्यान तेज्या पांयांक लागले तरी पूण तो ताका हेल्प करपाक गेलो CPR दिली तेणी हां आनी फाटसून मातशें हे जालें मातशें ते शॉपांचे हे आसता पळय वायर ती तुटून कट जाली तांकां मातशें शॉक येयली तो धावत फुडें येयले ते लोक फुडें येयले न्ही धांवात तेज्या खातीर प्रॉब्लेम जालो शॉक येयलो थंयसर शॉक म्हणटात शॉक आयला जालो म्हणटा आनी सगळे चडशे अनकॉन्शियस जाले न्हू ओके एक मिनट जे CM भायर सरता जे ऑफिशियल स्टेटमेंट आमकां मेळटालें पळय CM दोनी स्पोर्टांचेर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिवपाक पावनासले ते विचार तर आमकां ऑफिशियल कांय वर्जन मेळना कितें जालें तें मातशें कितें सांगपाक शिरगांव देवी लहराईच्या जात्रेच्या निमित्तान जो स्टॅम्पेड जालो ती दुखद घटना आसा खरें म्हणजे अशें जावपाक जायनाशिल्लें तें 100% पुलीस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सगळें आशिल्लें हांवेनूय आतां मेळ्ळो बऱ्याच जाणां कडेन उलयलो SP नॉर्थ आमचो सायटीर आसा कलेक्टर्स आजिलो हॉस्पिटलान हांव बिचोले हॉस्पिटलान गेल्लो आजिलोनी गेल्लो आनी आतां हांगा आयला 6 जाणांची डेथ जाल्ली आसा 4 जाणांक इंक्युबेट केला GMCन आसा बट ते 4 जण स्टेबल आसा एकटो मातसो सिरियस आसा भितरलो बाकीच्या लोकांक वेगवेगळे इंजरीज जाल्या तांकां ट्रिटमेंट करून घरा धाडल्या थोडे जाण आजिलून एडमीट आहा त्यांची सगळ्यांची ट्रिटमेंट जी आहे ती व्यवस्थित रित्या आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आजिलो हॉस्पिटल आणि बिचोले हॉस्पिटल सगळ्या डॉक्टर्सांनी व्यवस्थित काळजी घेतल्या आणि काळजी घेतात थोडे जाण महाराष्ट्रातले असतात मातल्या ह्या भागातले असतात पण सगळेजाण बेगिनात बेगीन रिकवर जातले हाची सरकार काळजी घेतले ज्यांचो वायट जालें त्या बद्दल हांव शोक व्यक्त करता हो इन्सिडंट जावपाक जायना आशिल्लो पण काही कारण कळटा कितें कसो इन्सिडंट रिजन वेगवेगळे जाण वेगवेगळे रिजन सांगतात काही कोणी शॉक येयलो म्हणून सांगता रोप हांवें घातलो पुराय इन्क्वायरी करपा खातीर SP नॉर्थ आनी बाकीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर एकदम खूब लोक खूब मोठ्या प्रमाणात धांवून येयले सकयल जे पडले तांचेर वयर लोक पडत गेले म्हणून हो इन्सिडंट जालो पुराय कलेक्टर्स आनी SP नॉर्थ चौकशी करतात तुका कितले इंजर्ड जाल्ले आहा ऑल टुगेदर एक 40-50 लोक इंजर्ड जाले म्हणजे 6 जाण एक्सपायर जाले ते आनी ऑल टुगेदर तशें पळोवचें जाल्यार एक 10-15 जाणांक एक मेजर म्हणजे 4 जाण GMCन आसात तांकां मेजर इंजरी आसा 6 जाण गॅट जाले तर भुरगे बी अशे कोण एक भुरगो आहा एक भुरगो म्हणजे 17 वर्साचो सुमार 30 वर्साचो बायलां बी तितून डेथ जाली एक काम कर एक शिफ्ट झाला म्हाका आधी
मयेक हॉस्पिटल नाव सांगला तिकडे आमचा अर्ज तो म्हाका हांगा सोडपाक येयल्लो पळय दोनी नांवां म्हणून तुमकां वारी हांव पळयलो सगळे डिटेल खबर नाही. मयेक हॉस्पिटल तिरगा नाही कष्ट ना कसं नोडा माय पडटा तिरगा माय पडटा मयेक हॉस्पिटल प्रिव्हेंशन विचार करता कळटा खंयचे खंयचे ते काम इतलें कळटा खंयचे कळ्ळे अजून आयडेंटिफाय जाला 3 तिगी मतदारसंघांतले एक कुंभारजुआची बायलची आनी 2 मयांतले ओके पिळगांव आनी एक पेळगांव आनी एक मयां एकूच फॅमिलीतले कोण मेले सर ते एके फॅमिलीतले 2 टिवीतले एक बायल आनी भुरगो जो आहा पळय ती बायल आनी हें जाल्यार ती तशी ना न्हू ती आनी तुजे घरालो एकूच फॅमिलीतले एके फॅमिलीतले म्हणजे तुजो घरालो चलो आनी ती बायल तिजे भुरगे आसले तरी चली आसले सालवार अशें प्रवीण भाऊ तुम्ही मतदारसंघातले हे इन्सिडेंट तुम्ही माहिती मेळ्ळ्या कितें सगळी डिटेलान इन्सिडंट जाला न्हू आतां पेशंट जे आसा विक्टीम जे आसा ओके विक्टीम जे आतां हॉस्पिटलान आहा न्हू तेंच्यात पासून आमी विचारूंक शकता की कशें कितें जालें तेणें सांगलें की जी उतरती आसा त्या उतरतीक जेन्ना लोक फुडें वयताले होमकणा कडेन वयता ती वाट हय त्या उतरतेक जेन्ना फुडल्या लोकांचेर फाटले लोक येवन पडले आनी मोठो ढीग तयार जाला अशें करून जाला अशें तेज्यानी सांगलां फुडली इन्क्वायरी जाता सर इतली वर्सां अशेंच जाताले बट हे पावटी रोवपाक लागून कोण तरी पडले बट हे खंय तरी केन्ना तसो इन्सिडेंट पळोवना म्हणटा ते फर्स्ट टायम अशें इन्सिडेंट प्रत्येकान आपापलो जीव सांगून काम करूंक जाय लोकांक अशें सूचना सगळ्यांक आमी दिल्ल्यो आसा प्रशासनान दिल्ल्यो आसा गँग वेगळे सगळे ओपन दवरलेले आसा पुलीस सगळ्यो यंत्रणा वेवस्थीत काम करता तरी पण लोक आपले जे आहा न्हू ते आपलो जीव सांगून वचना आयज गर्दी इतली जी जाता ती लोकांनी सांगूंक जाय आपूण जेव्हा ह्या 4 पावलां फाटीं रावूंक जाय तशें लेट जाल्यार कांय हरकत नासता मग हे कोण हे करिना त्यामुळे सगळ्यो गोश्टी जाता बट हे 1000 पुलीस थंय डिप्लॉय केल्ले पण हे खंय आसलेले सर ते टायमार पुलीस माहीत आहा पुलीस आसता सुद्दां म्हाका सांगा 50,000 लोक हय. आनी 1,000 पुलीस
पुलिसांची जबाबदारी पुलीस करता आमकाडा कडेन जितके लोक उज्या कडेन सांबाळून ताका लागून ते लोक पुलीस थंय आसता आनी हें जें जालां न्हू तें मातशें तेच्या पेक्षा 100 मिटर भायर आसलें ते 100 मिटराचेर लोकांनी जेन्ना येता आसतना थंय वचून ल्हान जे लोक आतां होमकाडान वचपाक येता तेन्ना त्या गर्दीन लोक जे अशें येता पळय जुळीचे जुळी तेन्ना लोकांनी मातशें प्रिवेंट करता ते स्टॅम्पियड तळये कडेन जाला तळये कडेन हय होमकाडाच्या आमी 100 मिटर पयलीं पण इंजर्ड झाली ते जोडूच असले न्ही सगळे काय जनरल पब्लीकूय आसता एमर्जन्सी सेवा कशी असली तर इमर्जन्सी सेवा बरें वेवस्थीत आतां डेप्युटी कलेक्टराक थापोवन सगळे लायन डिपार्टमेंट आसता पळय ताचे सगळ्यांक ब्रिफींग केल्लें अनटुवर्ड्स एक्सिडंट कितें जावंक जायना हेजी काळजी घेवपाक लागून गव्हर्मेंट यंत्रणांक सगळ्यांक सांगलें ॲम्ब्युलन्स बी सारके टायमार ॲम्ब्युलन्स सारके आहले फायर इमर्जन्सी सारके आहले हेल्थ ऑफिसर आमचे सारके आहले तेजे भितर कांयच प्रॉब्लम ना फक्त कितें आहा लोकांचे फुडेमुळे ओके नुसतं मग तुमचेही कॉन्स्टिट्युन्सीचे इंजर्ड आहा ते तेंचे कितें जालें इंजर्ड आहा डेथूय जालेले आसा कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे शिरगांव हय जास्तीत जास्त दोन हे असतात हां जी घटना जाली दुर्घटना ती बरोबर न्हू कारण तुम्ही पळयता की मातशें व्हडलें न्हू जात्रेक हां. मोठ्या प्रमाणात लोक असतात हय. कमी असतात आणि आमच्या मतदारसंघात चड असतात जी घटना जाली ही दुःखद आहा आणि जावंक जायना सरकारच्या वतीन पार्किंग आसूं किंवा पोलीस डिप्लॉयड आसूं हे जे ॲडमिनिस्ट्रेशन जें कितें आसलें SP PI सगळे इवन हांवें पासून आदले दिसा एक्चुअली PI जो कोलवाळे PI धरून मिटींग घेतली सरकार त्या वतीन ही घटना जाली ती बरोबर न्हू आनी कारण जे जाग्यार घटना जाली थंय सादारणशी थोडो रस्त्याक वाट आसता आनी थंय स्लोप आहा आनी त्याच स्लोपासून लोकांनी वचप आनी वयर येवप सो त्या टायमार तर इतली वर्सां थंय घटना जायना आसली ह्याच टायमार कित्याक जाली ते रोप खंय वांकडो बांदलो कसो बांदलो रो कशें हां. न्हू एक्झीट आनी भितर वचपाचो तो तितकोच एक 8 मिटराचो येतो नॅरो रोड आहे नॅरो रोडूच दोशी सायडीन घरां आनी बाकीचे तुमचे कॉन्स्टिट्युन्सींतले कोण आमच्या कडच्या कोर्टनकार एक बायल एक 17 वर्साचो भुरगो सेम फॅमिलींतलो सेम फॅमिली कजन बी तशें आनी दुसरो एक आहा तो केरकार म्हणून तो 17 वर्साचो भुरगो हां आतां जस्ट SSC पास जाला आतां दोन लोक खुबशे जाले म्हणजे जाले बायलांक स्पिरिच्युअलिटी लोकांच्या भितर आतां मातशी वाडल्या प्रमाण दिसता भा ते वर्सां आदल्या प्रमाणान आतां खुबशे जाले तरी पूण जी वैवाहीक जी सोय सरकारी तरी सरकारान बऱ्या पैकी केली आमी पासून आसतना बायपासार पार्किंग एज कम्पेर्ड टू कितलेशे वर्सां पयलीं सरकारान आपले म्हणजे तुम्ही म्हणपाक सोदता तो नॅरोत रोड तेका लागूनच घटना घडली नेरो रोड आसा न्हू की लोकांचे त्याच टायमार त्या सडनली टायम जाता त्या टायमार ते यो जाले कारण लोक ते हजारां घालतना लोक मावतात काही लोकांचा आरोप असा की मिसमॅनेजमेंट म्हणून हे सगळे हँडल सारखे केले मॅनेजमेंट ती पुलिसेची ऑथॉरिटी ना तुम्ही कोणाक सोडा कोणाक भितर सोडा दिस इज नॉट पुलीस आणि देवस्थाना बी पयलीं खूब 700-800 मिटर पयस न्हू पुलीस ऑब्झर्व करताले वगैरे पुलीस असले पण तो 1000 पोलीस असले ते सगळ्याक वाटेर आसले वर्सां पेक्षा ह्या वर्सा जास्ती लोक पण आता फुडल्या फावटी आता जर समज अशें जावपाक जायना अशें कितें प्रिकॉशन कितें घेतलें वयता सरकार किती सेफ्टी घेतली तुम्ही विचार करतलो एक देवस्थानाचे जावं गांवच्या हितून करचें पडटलें थँक्यू तुम्ही अपडेट GMCतल्यान पयलीं हांगसर मुख्यमंत्री येवन गेले बिचोलचे आमदार चंद्रकांत शेटये मयचे आमदार प्रेमेंद शेट हिचे आमदार आनी मंत्री निलकंठ अळणकार येवन गेले
आनी GMCन तेंच्यांचे पेशंट हांगासर एडमीट आहा आतां पर्यंत तेंची विचारपूस केली आनी तेंचे कडल्यान आमकां एक्चुली ओवरऑल इन्सिडंटाची म्हायती मेळ्ळी. मुख्यमंत्र्यान तिनूय हॉस्पिटलांनी विजीट करून लास्ट मागीर GMCन ब्रिफींग दिलें आनी थंय तेणी 6 जाण डेड आहा हे चेंगराचेंगरीत हेजी म्हायती दिली. कारण अजून स्पश्ट ना, तेजेर इन्क्वायरी जातली म्हणून सांगलें. मदीं रोप आसलो वा मदीं रोप आसलो म्हणून लोक पडले, फाटले लॉट येयलो तो फाटल्यान जे जाणांची गर्दी येयली ती तेंचेर पडली म्हणून कळटा. मदीं कळटा की खंयचे तरी शॉपाची वायर इलेक्ट्रिसिटी वायर तुटल्यान एकट्याक शॉक येयलो, त्या खातीर बोळान धांवपळ जाली. सो एक्झॅक्ट रिजन कितें आहा तें पुलीस ते स्पॉटार आहा, SP ते स्पॉटार आहा आनी ते इन्वेस्टिगेट करता. ते थंयच्यान म्हायती मेळटली, थंयच्यान एक्झॅक्ट रिजन कितें आसलें हे इन्सिडंटा फाटल्यान तें क्लियर जातलें. पूण सद्या इनपूट इतलें की ह्या चेंगराचेर ते जात्रेक गेल्ले दोणार इतले 6 जाणांक मरण येयलां हे चेंगराचेर आनी 30 मायज इंजर्ड आहा, जे बिचोले हॉस्पिटलान, म्हापशां हॉस्पिटलान आनी जे चड इंजर्ड आहा म्हणजे 4 सामके इंजर्ड जाल्ले आनी तितूंतले एक सिरियस आहा अशें GMCन एडमीट आहा. इतले आतां इनपूट मेळटा. प्रोनेटा खातीर लौकीक शिलकार GMCंतल्यान.